भावा भयणीनो, आज बरो विशय आसा. एकामेकागेर भेट करूंक या, विजिटाक या म्हूण सायबीण माय विजिटाक बी भोंवतानी ह्या दिसांनी. हांव सायबीण भोंवता आनी आमी भोंवता. तुमगेर कोणूय येयल्यार बरें दिसता न्ही तुमकां? बरें दिसता. जावं सायबा फादर येता, आमची खबर घेता. जावं सायबा आल्जिरा तुमगे कोण येयलो म्हणटच तूं बरें दिसना? ओके, बरें दिसता. आमी एकमेकाक भेट करता आनी भेट करता तेन्ना वर्सा कितें जाता? बरें दिसता न्ही? त्या मनशा सोबें आमी ओदीक लागशिल्लीं कशीं जाता. बाबा भयणीनो, देव आमकां विजीट कोता. ते मोबायल कोत्ता ते मातशें बंद कर, शर्मा आयक बाय. देव आमकां विजीट कोता, जरूर कोता. आदां एव गार्डनांत पातकाक लागून सांडलेलीं कशीं जालीं. आदां खंय आसा हितूं? कोण येयलो विजिटाक? देवूच आयलो, देव मेळोंक आयलो. आनी कशे भशेन आदां देवाच्या हातान परत वेता तें आमी पळयता एका विजिटा भेटे वरवीं. आदीं तावन पुर्विल्ल्या काळांत तावन देवान आपले पोरचेक सोडूंक ना. वेगवेगळे प्रवादी अब्राहम, आमी ताका कितें म्हणटा? भावार्थाचो बापूय. ताच्या भावार्थाक पळोवन जायते जाणांचें जिवीत ताचे वरवीं देवान भेट केली, सांबाळलें, एकठांय केलें. हाचे पयलें वाचप कितें म्हणटा आमकां? सगल्यांक एकठांय करतलो. म्हणजे जीं कोण कुड्डीं बेरी आहात, म्हणजे कश्टवतात त्या मनशांक हांव विजीट करतलो. आनी कश्टवतल्यांगेर विजीट केलें रे? केलां गो क्रूज? कश्टवतल्यांगेर जेजून विजीट केलां? वय. सोमया जेजू आमचे मोदें धाडून देवानूच आमकां हात लायलो. देव आमगेर भितर सरलो. सासूमाय पेद्रूची बरी नासली तेन्ना जेजू तांगेर भितर सरता, तिका हात लायता आनी जो जोर पडटा. जाक्यो व्हडलो पातकी मनीस, कोणूय तांगेर भितर सरप म्हणल्यार आवय तूं पातक्यांगेर भितर सरता. पूण पवित्र पावलां देवाच्या पुताचीं तांगेर भेटेक पावलें. म्हणजे जेजू एका पातक्या घरांत भितर सरलो आनी कितें घडलें? तांचें जिवीतूच बदल्लें. म्हणटूच देव भेट करूंक मनशांक आयलो आनी मनशांची काळजां जिखली. बाबा भयणीनो, ह्या शिववर्तमानांत त्या कुड्ड्यांची खबर पयल्या वाचपांत म्हणलोलें, कुड्ड्यांक बेऱ्यांक हांव एकठांय येतलो म्हणजे हांव तांकां मेळोंक वेतलो. शिववर्तमानांत देवूच ह्या कुड्ड्यांक मेळटा. म्हणजे पयल्या ह्या आदल्या कोरान कितें बासायल्लीं तें देव करून दाखयता. देव भेटलो, देव विजिटाक आयलो, देवाचें बरेंपण आमकां वांटलें. ह्या शिववर्तमानांत आमकां मेळटा. तांकां ताणें बरें केलें आनी ते खुशाल गेले. आनी तें बरें गेलें, आमी बरें गेले जालें अशें म्हूण धांवलें ते. हें करून कितें जालां आसतलें? तांचो भावार्थ देवाचेर उदीक डेफिनेटली वाडला आसतलो. प्लस आमी कितें करुया? आमी सँट फ्रांसीस शावेराचेर नदर मारल्यार ल्हान भुरगीं आसा, तांकां भेट करून तांच्या घरांत भितर सरलो, तांच्या आवय बापायचीं काळजां जिखलीं. इट्स गूड. कोणागेर तुका भितर सरूंक जाय, विजीट करूंक जाय न्ही, पयलो कॅच होल्ड ऑफ द चिल्ड्रन. धाकट्या भुरग्यांची इश्टागोत माग, तांचे सोबे मिसळ जा आनी इट इज इजी. मागीर तीं म्हणटाय फादर आमगे यो. हे भाशेन मागीर कितें करता? आमी तांच्या घरान भितर सरता. म्हणटच सँट फ्रांसीस शावेरान अशेंच केलें. आपल्या ल्हान भुरग्यांक विजीट करून मनशांच्या घरांत मनशांचीं काळजां म्हणलेले भाशेन जिखून घेतलीं. आमकां गोवडीक चीट म्हूण आसता आनी तातूंत आमचो बिस्म साहेब म्हणटा विजीट कर ह्या वर्साक. विजीट कोणें करपाचें? एका पाद्रीन तुमगेर विजीट करपाचें. तुमगेर घोडे पाद्री पावले आसतले आनी दुसरे सुवातेर न्हयच फकत पाद्रिनी आमी एकामेकागेर विजीट करूं येता. कोण फिरगोस सोबेचे वांगडे म्हूण आसतात, कोण समुदायाचे फुडारी म्हूण आसतात आनी वेगवेगळे भाशेन आमी एकामेकागेर विजीट करुया अशें म्हणटा. जे कोण पाद्री जातात, सिमिनारींत माद्री भयणी जातात, कोवेतांत,
तांकां तांच्या वडिलांनी तांच्या घरा वचून तांकां विजीट करचें तांच्या घरच्यांक आनी भाशेन ह्या सिमिनारिस्तांची आखादनी करतल्या नोविसांची काळजां जिखचीं अशें आमचो बिस्माचो उलो म्हणटच एकामेकाक आमी विजीट करुया म्हणटा काबार कोता कितें घेवया आमी पयली सुवातेर ह्या विशयाचें मोन घेवन आमी एकामेकाक भेट करुया न्हूच फकत आमकां बरें लागता तें पूण जेजून जाकिवाक जो पातकी मनीस आसलो तांगेर पुऱ्यान भेट केली ते भाशेन आमी शेजाऱ्याक वाड्याक दुसरे सुवातेर एकामेकाक भेट करुया भेट करता तेन्ना कितें घडटा 2-way प्रोसेस हांव भेट करता म्हणटूच म्हाका बरें दिसता जावं सायबा हेंगी हांवें भेट केली तुकाय बरें दिसता जावं सायबा हांवें तेंगेर भेट केली तूं न्हिदता आसतना म्हणटा सी आय हॅव डन ए गूड वर्क टुडे बरें काम केलें जेजू भाशेन म्हणटच वन प्रोसेस इज तुका बरेंपण मेळटा आनी दुसरी वाट म्हणल्यार कितें जाका तूं विजीट करता तोय मनीस जाक्योवा भाशेन चेंज जाता टर्न जाता हे कुड्डे तांकां जेजू भेटलो तांकां नोदोर आयली वी कॅन गीव स्पिरिच्युअल सायट थ्रू आवर विजीट टू द पर्सन टू द फॅमिलीज वी विजीट आनी ह्या पासत आमी एकामेकाक भेट करता तेन्ना आमकां पवित्रपण आमचें वाडटा दुसऱ्याक पवित्रपणाची वाट आमचें विजीट आमची भेट जाता जेजून काळजां जिखलीं आमच्या जाकिवान आपलें जिवीतूच बदललें बाय अ विजीट आमी कोणाची काळजां जिखून तांची जिविताची नवसोनी करूं येता विजीट शेजाऱ्याक पाद्रीन वाड्यार इतलेंच करचें विजीट करूं येता घरांत एकल्यान एकल्याक म्हणजे कितें हांव आसां हांव सगल्यांक बरो पूण म्हज्या भावाक भयणीक वेळ मेळना तांकां तांचे सोबें बसोंक म्हजे मामी डॅडी लागीं बसोंक घोडे म्हाका ओल्ड फॅशन तांचे बोलें कितें बसतलो वी लॅक दीस आमी घरांत एकामेकाक भेट कशी करूंक जाय म्हणजे हांव सदांच आसता घरांत बट आवर हार्ट्स आर नॉट विजीटींग इच अदर आमची काळजां एकामेकाक घरांत आसलेल्यांक विजीट करिनात आनी ह्या पासत लेट्स बिगीन द चॅरिटी एट होम लेट्स बिगीन द विजिटेशन्स रायट एट होम एकामेकाक वेळ दिवन एकामेकाची काळजां आमी वळखूंक पावया घरांत हे भाशेन एकामेकाची भेट घरांत जावन दुसरी भेट आमकां उदीक बरी भाशेन करूंक आदार येता मनशा मोदें भोवन विजीट केल्लो जेजू आतां आमच्या दोळ्या मुखार बाबार्थाच्या ह्या आल्तारार येता आमचें जिवीत तांकां घालुया ताच्या हातान घालून आनी तुमी केरीत तें सांग घेवन ह्या नोवेनांत आयल्यांत ते आमी ह्या आल्तारार जेजूच्या हातान घालुया थोडोसो वेळ दोळे दाम